तुमकां खबर आसा की पार्लिमेंट चलोवपाक, बजेट सेशन चलोवपाक काँग्रेसीन संपूर्ण सेशन 23 दीस अडथळे हाडपाचो प्रयत्न केलो आनी सेशन चलोवपाक दिवना. आनी त्यामुळे जो अलोकशाही मार्गान तेंच्यांनी सेशन बंद उडोवपाचो प्रयत्न केलो आनी ताका लागून सबंद देशभर 12 एप्रील ह्या दिसा धरणे तशेंच उपोशण अशा तरेचो कार्यक्रम सबंद देशभरान करप अशें ठरयल्लें आसा. त्याचोच एक भाग म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे तीनूय आमदार श्रीपाद नाईक, तीनूय खासदार श्रीपाद नाईक, नरेंद्र सावयकर आनी विनय तेंडुलकर हे पणजी आझाद मैदानाचेर उपोशणाक बसपाचे आसात आनी तांकां समर्थन करपाक भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन धरणे धरतले आझाद मैदानाचेर. सकाळी 10 ते सांजी 5 पर्यंत धरणे प्लस उपोशण अशा तरेचो तो कार्यक्रम आसतलो. आनी ज्या तरेन तेंच्यांनी 23 दीस पार्लिमेंट चलोवपाक दिवना ताचो निशेध करपाक लागून हो कार्यक्रम सबंद देशभरान आसा.